धारगळे ऊसाच्या शेतीक उजो लागलो, पिकांची उज्यान जळून जाल्ली नाशाडी जाल्यार थळावे शेतकार म्हणटात मोपा विमानतळ रस्त्याची मंगळारा सुनावणी आशिल्ली, ताकाच लागून सूड घेवपाच्या हेतून हे कारस्थान केल्ले आसा. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. उजो लायिल्लो आसा आणि सांगपाचें म्हळ्यार आतां आमकां पणजे आल्तिनो हियरींग आसली सगळ्या शेतकऱ्यांक कित्याक एअरपोर्टाच्या रोडाची, आणि ती संदी साधून म्हाका दिसता खरोच उजो लायला असो, कित्याक आयज आमकां पणजे वचपाकच जाय आसलें आनी त्या टायमार अशें घडलें म्हणटकनी आमकां खरेंच वायट दिसता. तर आयज म्हाका दिसता की कितलोसो ऊस आतां तुमी पत्रकार भाव फुड्यान आसात आणि कितलोसो ऊस हांगा उजो लागलेलो आसा, आणि आमकां दिसता की आतां आमी जगचे काय मरचे. कितलो अन्याय हो करतात सरकार आणि आमदार. हे म्हाका जाल्यार सामान्य माणसाक योग्य दिसना. हेंच्यांनी विचार करचो शेतकऱ्याचेर. अशें जर शेतकऱ्यांची हानी जाली, हानी केली जाल्यार म्हाका बरोबर दिसना हेंचे हे कृत्य योग्य न्हू. सरकारान सुद्दां जावं आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तांणी हेचेर लक्ष घालचें आणि आमकां न्याय दिवचो. जो आज जो उजो घातला आमच्या उसाक, तो तांकां हो रस्तो एअरपोर्टाचो रस्तो व्हरपाक लागून तांकां क्लीन दिसपाक जाय आसलें म्हणून तेंच्यांनी तो मुद्दम आयज आमकां हेरींग पणजे आसले, ते हेरिंगाक लागून तेंच्यांनी आमी थंय आसतले आनी हांगासर चान्स पडटलो. तो तेंच्यांनी आपलो स्वार्थ साधून हे खरेंच चान्स तेंच्यांनी आपलो घेतलेलो आहा. त्या वखदार हेचेर बाबू आजगांवकारान सुद्दां तेचेर विचार करचो. जर हे फटयता अशें जाता जाल्यार बाबू आजगांवकारान येवन आमच्या हांगा पोवचें आनी तेचो पयलो मेन म्हटल्यार पयलो मोबदलो दिवचो आमचो. उसाचो रस्तो हो दिवचेच ना आमी, पण हो ह्या पयले उसाचो जो मोबदलो आहा तो आमकां पयलो मेळकच जावो. टोटल जमीन कितली आसली आमची जवळ 35-40 हजार आहा टोटल. त्याच्या पयली पोर्ट सिटीक जागा बाबू आसतनाच कवर केल्ली जागा तशीच तो समजालो. कितें 144 कलम लायतले, हांकां भितर उडयतले, आमी रस्तो करतले. तेन्ना सुद्दां अशेंच आमकां 144 कलम लायिल्ले तेणी, आनी जे खंय आसा थंयच्यान धरून हाडपाचे. पण आमी तांकां तेन्ना काय मेळोंक ना, पण तेंच्यांनी आपलें काम केलें. पण आमी तितले पोर्ट सिटी वाठार आमी तितले हें घेवंक ना. त्या आमच्या गांवांत जाता एक जागा गावनी, पण आमचे सगळेच जर रस्ते जर हो सगळे कवर करूंक सोदता जाल्यार ह्या शेतकऱ्यांनी वचपाचें खंय. आता तुमचे कितले नुकसाण जाला? जवळ म्हाका एकट्याक जवळ 40,000 रुपया नुकसाण. असे कितले जण आमचे हा 11-12 जण शेतकरी आहा. थोड्यांचे 40,000 आहा, थोड्यांचे 50,000 आहा, थोड्यांचे 30,000 आहा, थोड्यांचे 20,000. म्हणजे तसे शेतां आहा तसे तेंचे ऊस आहा एरिया प्रमाणे.